नमस्कार गोवंतक टीव्ही शेअर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे उपकार हांव दीप्तिका कोडकर आयच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो प्रचार सोंपलो लोकसभेच्या दोनूय मतदारसंघां खातीर फाल्यां मतदान 1.5 म्हयन्यासावन सुरू आशिल्ली नेत्यांची भोवणी आनी सभा लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर गोंयच्या मतदान केंद्रांचेर ईव्हीएम मशीन आनी हेर यंत्रणांचें जालें वांटप अंदू सगळी साधन सुविधा आनी वैजकी सेवा केल्या उपलब्ध कामुर्णे भरणवाडो वाठारांत विठ्ठल रखुमाई देवळा लागसार आशिल्ल्या घराक उज्यात सुमार 1 लाखाचें लुकसाण मंगळारा 7 ते 6 मेरेन जातलें मतदान गोंयांत लोकसभा वेंचणुके खातीर 1725 मतदान केंद्रां 229 मॉडेल मतदान मुख्य वेंचणूक अधिकारी रमेश वर्माचें सांगणें वाडिल्ली 70 दुचाकी अपघातांत एकलो सोंपलो गाडयेवेलें नियंत्रण सुटिल्ल्यान घडलो अपघात फुडलो तपास सुरू आनी स्मार्ट सिटीन गेले पणजेकारांचे 500 पेटेर स्मार्ट सिटीचे गिराण केन्ना तरी सोंपतलें आनी थाकाय मेळटली पणजेकारांक प्रश्न आता खबरो विस्तारान लोकसभा वेंचणुकेच्या तिसऱ्या टप्प्यात उत्तर आनी दक्षिण गोंया खातीर मंगळारा मतदान जातलें आयतारा प्रचार सोंपलो फाटल्या 1.5 म्हयन्यासावन आरोप प्रत्यारोपांचेर राजकारण तशेंच आश्वासनांचो पावस पडलो आता ताचो मतदारांचो कितलो प्रभाव पडलो ते 4 जूनाक स्पश्ट जातलें गोंय वेंचणूक आयोगा वतीन मतदानाच्या दिसा सकाळी 7 ते सांजेचे 6 मेरेन लोकसभा वेंचणुके खातीर 1725 मतदान केंद्रां 229 मॉडेल मतदान केंद्रां आनी 80% परस चड मतदान जावपाचो विश्वास मुख्य वेंचणूक अधिकारी रमेश वर्मान उक्तायलो तशेंच मतदानाच्या दिसा सकाळी 9 ते दनपारां 4 मेरेन मतदारांक लिंबू सोडा ज्यूस थंड पेयां दितले सगळे कडेन कूलर पिवपाचें उदक सावळे खातीर माटो वैजकी सेवा दवरल्या अशी माहिती वर्मा हांणी ह्या वेळार दिली We functioned in the last 50 days. We did our best efforts to provide all the basic amenities at our polling stations in Goa. We have this time 1725 polling stations, 863 in north and 862 in south. Out of this 1725 polling station, we have 229 model polling station. In these model polling stations, we have different categories of model polling stations. 14 polling stations, 20 in each district, managed by women polling officials. These are our pink polling stations. Another category is our PWD managed polling station. Total 8 are there. Then eco-friendly or you can say environmental sensitive, we have 88 polling stations. 18 in our other category. Unique polling stations. This time first time we are coming up with unique polling stations. 2 which are youth managed polling stations. So overall total 229 model polling stations where we are trying to provide all the basic amenities in that manner where a voter can feel the difference in the polling. Rather than these 229, we have 1496 other polling stations where we are also providing all the basic facilities. Drinking water is there, electricity is there, 100% ramp facility, shadow area for sitting there. Now we have provisions of desert coolers also for those people who are
coming there to vote for queue management. We are taking care of heat measures there. We have drinking water facilities as well as refreshment drinks also there. So these are the new measures. Like first time we are trying to provide refreshment drinks like lemon water, other fruit juices to our voters in the time frame of 9 to 4, because this is the time period when the heat wave impact will be there. So basically to tackle all such effect on our voters, we are trying our best to provide them refreshment. अपघाताचे सत्र सुरूच आसा. 70 पाडेली जाल्ले भिरांकू अपघातांत 22 वर्साच्या ऋषिकेश गावडे तरणाट्याक आगतात मरण आयले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण गाडी चलयतना गाडयेवेलें नियंत्रण सुटिल्ल्यान राखणेवंटीक धक्को दिलो. वाळपय पुलिसांनी घडणूक थार वचून पंचनामो केला. फुडलो तपास सुरू आसा. गोंयांत सध्या अपघाताचे सत्र हे सुरूच आसा आनी तेतूनच काल आयतारा पाडेली 70 हांगासर एका तरणाट्याक स्वयं अपघातांत मरण आयिल्लें आसा. ह्या वेळार सविस्तर म्हायती अशी की गावडे वाडा पाडेली 70 हांगासरलो ऋषिकेश राजेश गावडे ह्यो 22 वर्सांचो तरणाटो जेन्ना अडवयच्यान पाडेली हांगासर आपली हिरो होंडा एक्टिवा GH04 एन 3282 ही घेवन अडवयच्यान पाडेली 70 हांगासर येतालो. त्या वेळार गावडे वाड्या हांगासर तो पावलो तेन्ना एका शार्प टर्नाचेर तेजो गाडीचो ताबो सुटलो आनी रस्त्याच्या सायडीक आसलेल्या कंपाउंड वॉलाचेर तेणी आपली गाडी व्हरून मारली. ह्यो अपघात इतलो भीषण आसलो की तेतूर तो रस्त्याचेर उसवण पडलो. तसोच तेज्या हेल्मेट नासल्या कारणान तेज्या तकलेक मोठ्या प्रमाणात दुखापत जालेली. ह्या वेळार गांवांतलोच एकटो शेखर सावयकर यांनी अपघात पळयल्या नंतर तेका तातडीन वाळपे हॉस्पिटलांत हाडले. मात डॉक्टरान तेका त्या वेळार मृत्यू घोशीत केली. ह्या वेळार वाळपे पुलिसांनी पंचनामा करून तेजी जी बॉडी आसा ती पोस्टमॉर्टमा खातीर बांबोळे हांगासर धाडलेली आसा. ह्यो जो ऋषिकेश आसा ह्यो एकुलतो एक चेडो. तसोच बिचोली हांगासर तो डिप्लोमाच्या लास्ट वर्साक शिकतालो. गांवांतच असो अपघात जावन एका तरणाट्याक मरण आयिल्ल्या कारणान गांवांत एक शोककळा पसरलेली आसा. ह्या प्रकरणाची चौकशी वाळपे पोलीस निरीक्षक राहुल नायक यांच्या मार्गदर्शना खाली PSI अल्लाउद्दीन खान फुडलो तपास करीत आसा. वाळपेच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सामंत. पणजेचे भितरले चडशे सगळेच रस्ते खणून दवरिल्ल्यान भायल्या मुखेल रस्त्यांचेर सामकोच पेंच आयला. येरादारीची कोयणी जावन गाडयांच्यो लांबचे लांब राखूं लागतात. स्मार्ट सिटीक लागून पणजेकार आनी भायल्यान येवपी सगळ्या लोकांक त्रास मनस्ताप सोंसचो पडला. गरीब वेपाऱ्यांच्या पोटार पांय पडला. ह्या सगळ्याक लागून पणजेकारांचे पाशे सामकेच पेड्डेर जाला. स्मार्ट सिटीचे गिराण केन्ना तरी सोंपतलें आनी ताकाय मेळटली अशें पणजेकारांक जाला. काम दिसताले सोपे जातले रोकडेच निधी भरपूर आसा असो विचार करून ते हातान घेतले. पूण 1 वर्स जाले, 2 वर्सां जाली, 3 जायत आयली तरी काम सोपून सोपना. आयज येतलो फाल्यां येतलो पावोन पावना तशी गत आतां स्मार्ट सिटीची जाल्या. स्मार्ट सिटी प्रकल्पा खाला राजधानी पणजे शारांत फाटले सुमार 1.5 वर्सां सावन पायपलायन घालपाची, रस्ते दुरुस्त करपाची कामां चल्ल्यात. वचत थंय रस्ते फोडून ते येरादारी खातीर बंद केल्यात. ताचो फटको वाहन चालकांक सोंसचो पडटा. स्मार्ट सिटीच्या कंत्राटदाराच्या घाळपणाक लागून पणजे शारांत धुल्लांच्या प्रदूषणांत वाड जाल्या. ताचो फटको आतां थळाव्या लोकांक लेगीत बसता. सिवरेज अंडरग्राउंड केबलिंग सोडल्यार हेर कामांची तशी गरजूच नाशिल्ली अशें लोक उलयतात. कोण चूक कोण बरोबर हाचेर वाद विवाद जावं येतात. पूण ह्या स्मार्ट सिटीक लागून पणजेकार आनी भायल्यान येवपी सगळ्या लोकांक त्रास मनस्ताप सोंसचो पडला. गरीब वेपाऱ्यांच्या पोटार पाय पडला. हे स्मार्ट सिटीच्या भक्ताक पसून कबूल करचे पडटले. आमी आसा चर्च स्क्वेरान आनी हो रोड हिंदू फार्मासी रोड आसा. ह्या रोडाचेर आतां काम अजून चालू आसा. खूब तेंप काम चालू आसा आनी खास करून पळय हो रोड सुरू जाता थंय येदो व्हडलो फोंड आसा आनी हांगा कसली बॅरिकेड ना, हांगा लायटींग ना, कांयच ना. इतले डेंजरस आसा की सद्या पणजे स्मार्ट सिटी पणजे भितर गाडी चलोवप आनी खास करून बायक चलोवप हें एक सामकें दिव्यांतल्यान वचप अशी जाला परिस्थिती. केन्ना खंयच्या फोंडान पडत सांगपाक शकना. आनी इवन जे चलत वचपी आसा तांचे खातीर सुद्दां इतले डेंजरस आसा कारण सगळे कडेन फोंडकुलां सगळे कडेन अशे तरेचे डेंजरस अशे एरियाज आसा आनी ताका कसलेच मार्कींग केल्ली ना, बॅरिकेड केल्ली ना. हो तर सामको डेंजरस असो फोंड आसा, रस्त्याच्या मध्योमद आसा. सो कोणूय आतां रातचो तर हांगा कितले जाण पडपाक शकता अशी परिस्थिती आसा. आनी हांच्यान पळय हांगा फुडें सरयो भायर सरिल्ले आसा. थंय पडलो जाल्यार तितून तोपूनय मारपाक शकता. आनी
कसलीच तरेचे प्रिकॉशन आमच्या ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान घेवना आनी स्मार्ट सिटी वाल्यांनी घेवना अशी परिस्थिती आसा. लोक गाडयो कशे तरी काडटा, खंयच्यान काचेंतल्यान भितरल्यान काडटा. सो असो ह्या रस्त्याची अशीच परिस्थिती आसा जो हिंदू फार्मासी कडेन रोड वता. सो अशे तरेची परिस्थिती सगळ्याकच आसा. सो हें इतले बेगीन हाजें काम कंप्लीट जातलें हें अशें म्हाका दिसना. पणजे स्मार्ट सिटीची कामां सोंपोवपाक 31 मे डेडलायन आसली तरी पणजे वेगवेगळ्या जाग्यार चलतली कामां पळयल्यार हे शक्य आसा अशें दिसना. सांतिनेज बागान तशेंच 18 जून रस्त्यार गटर रस्त्यांचे आनी फुटपाथीचे जायते काम जावपाचे आसा आनी हे काम फुडल्या 25 दिसांनी जावपाचे ना अशी परिस्थिती आसा. आतां जेन्ना आमी हांगा बायट घेतली आनी हांवें दाखोवन दिलें की हांगा कसलीच बॅरिकेड ना, येदो व्हडलो फोन 2-3 मिटरचो फोन आसा, त्या फोना भितर कोण मारपाक शकता. हे आमी जेन्ना व्हिडिओ काडलो तेन्ना घडाघड पळय कॉन्ट्रॅक्टराचे लोक मनीस आयले आनी पळय आतां थंय बॅरिकेड घालता. सो ही परिस्थिती आसा आमची स्मार्ट सिटीची. तांकां पळोवपी कोण ना, हांगा तांचेर लक्ष दिवपी कोण ना. कंप्लिटली हाका बेवारशी केल्ली आसा आमची स्मार्ट सिटी. कोण इंजिनियर ना हांगा, कोण ऑफिसर ना जे पळोवपा बाबा हांगा काम चलता काय ना तें. जेन्ना हायकोर्टाचो जज येवपा आशिल्ले तेन्ना व्हडलो बोवाळ जालो, सगळे कडेन सामकें बॅरिकेड हें तें सगळें केलें. आनी जेन्ना हायकोर्टाचे जजीस येवन गेले तेन्ना आशिल्ली तशी परिस्थिती एरिया म्हाज्या मागल्या आशिल्ली तशी परिस्थिती जैसे ते परिस्थिती जाल्ली आसा. आनी ही तुमकां दिश्टी पडटा पळय आतां अशें काम चल्लां. आमी कोण तरी व्हिडिओ काडटकीर मागीर येवन थंय बेश्टेन बॅरिकेड लावपाचें नाटक चल्लां. सो हाजो अर्थ कितें आसा, हाजो अर्थ कोणाकूच कांय पडून गेली ना, कांय सिस्टम ना आनी खंयचो ऑफिसर येवन हांगा कोण चॅक करना अशी परिस्थिती ह्या स्मार्ट सिटीची आसा. कांय दिसां आदीं उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश पणजे आयिल्ले तेन्ना स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर जातल्या धुल्लाचो अत्यंत धोकादायक पद्दतीन आशिल्ल्या फोंडांचो विशय फुडें आयिल्लो. पूण आयज लेगीत पुराय पणजे धुल्लाचे लोट पळोवपाक मेळटा. रस्त्यार खोल खड्डे मारल्यात, रातची दुर्घटना जावची न्हय म्हूण धड दिवे लावंक ना. ह्या सगळ्या प्रकाराक लागून पणजेकारांचे पाश्य सामकेच पेड्ड्यार जाला. स्मार्ट सिटीचे गिराण केन्ना तरी सोंपतले आनी थाकाय मेळटली अशें पणजेकारांक जाला. गोमंतक टीव्ही खातीर सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नाईक. कारापूरच्या धाऊसकर वाड्यावेल्या शिकूळ माया देवीची होमखण्याची जात्रा आयतारा भक्तिभावान मनयली. त्या निमतान अग्निदिव्याचो थरार पळोवपाक भाविकांनी गर्दी केल्ली. कारापूरचो धाऊसकर वाडो हो एक ल्हानसो गांव, तरी लेगीत ह्या गांवांत चवपी जात्रा बरीच फामाद आसा. आयतारा मध्यान राती देवीचो कळस देवळा भायर काडले उपरांत कौल जालो. मध्यान राती होमखण उत्सव जालो. कडक उपास पाळिल्ल्या 2 भक्तगणांनी पुंडलीक वरदे हरी विठ्ठल आनी देवीचो जयघोष करीत पेट्टे होमखणांतल्यान अग्निदिव्य केले. उपरांत निमाणे अवसरा सयत देवीच्या कळसान अग्निदिव्य केले. आमच्या जाणट्यांनी आमकां खबर ना, सांगता ते आमी अशें आयकलां की हे आमची राखण्यांनी सुरवात केली जात्रा म्हणून. खेळटा खेळटा अशें जाता की आतां म्हाका गोरवां राखपाची गरज ना, ते अन्नात तेंच्यांनी एक दीस वचो धरलो आनी एक कळस कळस मातयेचो गोरवां वाटा थंयसर उदी घाले थंयसर आनी तेंच्यांनी फुलां ना म्हणून तेंच्यांनी ते कुंब्याची फुलां मेणकुंब्या फुलां वळी सारकें आसा आतां ते काडून ते घालून तेंच्यांनी चालू केले. ते अशें 2-3 वर्सां वयतून मदीं तरी कितें खंड पडलो पूण तेका पाद्या 700 जालो आनी तांकां सांगलें की तुमी ते चालू दवरा, तुमी चालू करा. मागीर तेंच्यांनी देवाक परत विचारलें की आमी हांगा न्हू आमकां हांगा पाणी आहा, आमी ते देवळी आमची आहा ते देवळे कडेच करता अमगणाक. आनी तेज्या पसून हांगासर आमी हाडून अमगणाचें हें जालें. आतां मोठ्या रुपान तयार जालें, जात्रेचे हे जाले. सगळे भुरगे निर्मळ रावतात, सगळे भुरगे हे धोंड आमचे आहात ते अशे भुरगे सगळे धोंड रावतात, भाचे रावतात आनी मोठो उत्सव जाला. आनी एक दस नाटक करता आमी उत्सव म्हणून. पूण आनी जात्रे दिसा कितें जाता? जात्रे सकाळी पयलीं आमी देवीचे सगळे आमचे हे करता, सगळे विधी करता सगळे. मागीर रातचे मागीर हे करता, अमखण जाता 10 सुमार पावणी करता. मदीं पावणी जाली काय मागीर आमी अमखणाक हे करता अशें. आनी मागीर अमखण धोंड सगळे देवा बरोबर न्हांव वयतात झरीत, थंय न्हातात, परत वाजयत तशें येतात आनी मागीर सगळे धोंड आमचे अमखण वयता. लास्ट मागीर आमचो देव वयता. कामुर्लीच्या भरणवाडो वाठारांत विठ्ठल रखुमाई देवळा लागसार आशिल्ल्या एका घराक उजो लागलो. शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागला अशें घरांतल्यांनी सांगलां. ह्या उज्यात सुमार 1 लाख लुकसाण जाल्ल्याचो अदमास उजो पालोवपी दळान उक्तायला. चोडणकारांच्या घरांतल्या फ्रिजाक सुरवातीक उजो लागलो आनी उपरांत लागींच आशिल्लो मिक्सरा सयत पुराय रांदचे कुडीन उजो पातळ्ळो. देवादयेन कोणाकूच मार लागूंक ना. हांव उठलें न्हू 4:30 पावणे 5 तेन्ना उठ जाल्यार बेडरूमाचें दार उगडलें हांवें. तेन्ना सगळो धुंवर जालो घरांत. आतां म्हाज्या हातीन टॉर्च आसलेली, लायटूय गेल्लेली.
ती मागीर हांवें टॉर्च पेटयली आनी भितून पळयलें जाल्यार फ्रिजाच्या सकयल उजो पेट्टा बारीक आनी सगळ्यांक धुवर जाला. मागीर हांवें ते फाटलें दार आमचें उगडलें, हे दार उगडलें, तातूंत मिटर बंद केलो आनी मागीर हांवें हें केलें, तांकां शेजाऱ्यांक दाखयलें. ती येयली आनी मागीर आमी सिलिंडर पयलीं भायर काडलें, सगळे तिनूय सिलिंडर गॅस बीन हें केली आनी मागीर आमी फायर ब्रिगेडीक फोन मारलो आनी भुरग्यांक भायर काडली आनी मागीर अर्द्या वरांत फायर ब्रिगेड येयली. तेंच्यांनी मागीर तो उजो पालयलो. उदेर जालें न्हू आमगे, ते उदेर थंय भोंवताले सगळ्याक. तेंच्यांनी म्हाका दिसता ती वायर बीन खाल्ली, ती शॉर्ट सर्कीट जाली. मागीर पयलो तो हेका घेतलो उजो फ्रिजाक घेतलो. सकयसून पेटलो सगळो फायबर न्ही ते तशें आनी आख्खो फ्रीज काबार जालो सगळो. आनी शोकेशी कितें जालें स्पिडाक? शोकेस मागीर तेजे सायडीन मागीर ते शोकेस आसलेली तिवूय जवळ, तितून भितर आमचें सामान आसलेलें तेवूय जवळ सगळें. एकदम घरासून धुवर येतालो, स्पेशली किचनांतसून. आनी किचनांत भितर एंट्री करपाक दिसनासलें कितें काय. सो पयलीं सुरवातीक आमी फोर्स एंट्री केली आनी भितर एंट्री करतना काय दिसनासलें. भितर स्मोकूय भरपूर आसलो म्हणून आमचो फायर फायटर साईराज नायक भितर आनी परेश म्हणून तेणी दोगांनी BS सेट घालून भितर फोर्सफुली एंट्री केली आनी होजील उदकान आमचे होजील मारून फायर फायटींग केली आनी उजो पालयलो. उजो पालयतना खूब ताका कठिनाय येयली. म्हणजे आमकां फाटल्या जे फुडल्यान एंट्री मेळना जाली, फाटल्या दारांतसून एंट्री करपाक गेला, फाटल्या दारांतसून एंट्री करपाक मेळना जाली की भितरल्यान लॉक आसलेलें. सो फुडल्या दारान एंट्री केल्या उपरांत चड फ्लेम आसल्या कारणान भितर सामकी फोर्स करून पालोवन मागीर भितर एंट्री करची पडली. ऑलमोस्ट ट्रॅव्हलिंग करूनय भितर गेले आसता भितर एंट्री करताना. खिडकीची जनालां ओपन करून मागीर स्मोक जेन्ना हळू हें जालो तेन्ना बाकीच्यान मागीर सगळे एंट्री करपाक गेली. सो व्हडलेशें लॉस जावना, अरावंड सादारण 1 लाख लॉस जालो. खाण वेवसाय बंद पडटकीर साबार गोंयकारांचो रोजगार गेलो. मात अशा वेळार खचून वचनासतना गोंयची परंपरा तिगोवन दवरपी स्वताचो वेवसाय सुरू करपाची तांक पोंबुर्फेच्या एंथनी लोबोवन दाखयली. गोंयांत गोमंतक टीव्हीचो खासा रिपोर्ट. खाण वेवसाय बंद पडटकीर कितलेशेच गोंयकारांचो रोजगार गेलो. तेन्ना कांय जाण फक्त पिरंगत उरले तर कांय जाणांनी नव्यो वाटो सोदल्यो, स्वताचो नवो वेवसाय सुरू केलो. गोंयची परंपरा तिगोवन दवरपी साबार वेवसाया कडेन लोक वळ्ळे. पोंबुर्फेच्या एंथनी शेतकामाक लागपी आवतां तयार करून ती विकपाचो वेवसाय सुरू केलो. कितले वर्स जाली करता? तर कितें जालें, आमी मायनिंगान हाडले, बार्गेर कामाक हाडला. आय वॉज अ युनियन लीडर ओवर देयर ऑफ बार्गेज. आय वॉज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ युनायटेड बॅचमॅन्स असोसिएशन. सो 2012 आमचें मायनिंग बंद जालें वेरियस रिजन्स. मागीर आमी तशे दीस काडले थोडे, पूण आमचें चलना जालें फाटल्यान मागीर 2018 स्टार्ट करचें पडलें बिजनस वेंचर. कितें तरी करून पोट भरपाची आयडियार करची पडली. आनी मागीर हे वोकल फॉर लोकल आतां आमचो गोवोरमेंट म्हणटा पळय ते भशेन आमी ते केलें इले स्वताचें दुसरें तुका भायलें करून हाडून विकची तर तुका व्हडलो प्रॉफीट उरना. तूं तर कितें तूं तर करशी तयार आनी विकशी जाल्यार तेन्ना कस्टमराकूय हॅपी दवरपाक जाता. आनी म्हजे कस्टमर जे पळय आसात पळय ते आमचे सगळे परतून म्हजेशी येतात. कित्याक लागून तांकां सगळ्या कस्टमरांक तूं मातशें सवाय दिशी न्हू जाल्यार तांकां एक मायनिंगान आसतना तूं जोडटालो पयसो आनीक आतां हें करून मायनिंगान आसतना आमी पयशे जोडटाले. आमचे लागीं पयशे सामके फ्लोईंग लायक वॉटर फ्लोईंग लायक वॉटर. आनी ताका लागून बिकॉज ऑफ दॅट ऑल्सो आमचे एक्सपेन्सीसूय हाय आहल्यो. आतां जेन्ना आमकां मायनिंगाच्या हाचेर आमचो धंदो बंद पडलो तेन्ना वी रियली आय फॉर माय सेल्फ रियली नोज द वॅल्यू ऑफ अ पेनी म्हणटा पळय ते भशेन. आनी दीस इज आनी सेकेंड पार्ट ऑफ इट इज देर इज नो सक्सेस, देर इज नो सच थिंग एज just like that, working like that. Only success is through hard work. If you work hard, and I took a lot of inspirations from Dhirubhai Ambani. He being paralyzed, he was working 18 hours a day on his wheelchair. So I studied a lot of. गोंयकारांक कश्ट करपाक नाका आसता. कश्ट करपाक जाय सर, कश्ट करपाक जाय, पूण ताका न्ही थोड्यो वस्तूय फेवरेबल जावपाक जाय. आतां म्हाका आतां खूब उमेद आहा करपाक, पूण माय एज इज नॉट अलाविंग मी टू डू दॅट. गोंयांत विंगड धर्माचे लोक रावतात, मात आमची आगळी वेगळी परंपरा आमकां जोडून दवरता. तेन्ना पुरुमेताच्या फेस्ताक लेगीत लोक धर्म जात विसरून पावसा खातीर आपल्या खाणा जेवणाची सोय करून दवरपाक पळयतात. सर्व धर्म समभाव होच हे फाटलो मुखेल हेत.
तेन्ना खंयचोच वेवसाय हो ल्हान व्हड आसना अशें एंथनी लोबो म्हणटा. ही तुका आयडिया कशी सुचली हें सगळें गोंयचें सगळें सामान दवरप वेगवेगळें तुजें बरें व्हेरी आर्टिस्टीक वर्क सर गोवन तातूंत सगळें गोवननेस आसा. सर कितें आहा न्हू आमचो कल्चर न्हू मेबी वी बिलोंग टू डिफरंट रिलीजन्स बट आवर कल्चर इज व्हेरी व्हेरी रीच एंड एंटेंगल्ड इन टू ईच अदर. आमचो कल्चर जो आसा सर तो इतलो रीच न्हू आनी एंटेंगल्ड इन ईच अदर न्ही एकामेकाच्यान जायना. फॉर एग्जाम्पल आतां समज तूं फेस्त जालें फेस्ताक येता पुरुमेंताचें फेस्त आमचो आतां एकूच रिलीजनाचो लोक येना सगळोच लोक येता आनी आपणाचें सगळें सेव करता. तुजे फेस्तान जाली दुसरो लोक येवन जर काडयो बडे विकतलो चणे विकतलो तें सगळें बॅलन्सींग जाता. आमी सगळीं ही जीं अवजारां तयार केल्यात कितली सुंदर. हे आमी आतां हें करता आमी न्हू तेकडी करता न्ही आमचे बायल मनीस आमकां बेजार करता ती बंद बंद बान आनी बान व्हडली कुट्टात त्यो. सो हे वन्स एंड फॉर ऑल हाका हें घाली बडी घाली तो कोणो आनी व्हड आनी व्हड तुका हें जालें फाल्यां समज तुज्यो पावसाच्या दिसांनी रोप तुका सुकत घालूंक जाय वयर हाका पोत्तें कर हाका बणी आनी वयर सामकें तुजें हँगरां वयर लाय वयर वयर म्हाका तुजें एक बरें कितें दिसलें जाणा मायनींग बंद जालें म्हणून तूं फकत पिरंगात उरलो ना तुवें रोखडे आपल्याला एक नवो धंदो सोदलो तुवें ते नवे नवे दीस रिक्वायर्स आयडिया न्हू बरी आयडिया आयली आनी तुवें केलें. आनी मायनिंगान न्ही सर तेन्ना आमचे मायन ओनर्स पळय आहले न्ही हय बीग हावजीस आय एम टॉकिंग अबाउट साळगांवकार चोगुलेस डेम्पोज आनी ते तांचो एक भाडकार आसलो घेवपी तांचे सगळे म्हणटा तो मार्केट आसलो म्हणटा तांचो जपान सारकें. आनी ऑल्दो जपान वॉज गेटींग लॉट ऑफ मायन्स फ्रॉम ब्राझील ऑस्ट्रेलिया बट दे हॅड अ सॉफ्ट कॉर्नर ऑन अस फॉर गोवन्स somehow they liked it and there is a reason for that also. आमचे लागीं पळय मायन्स पळय आहा निमाण्या घरान कोणूय म्हणटा आय ऑल्सो सेल प्लांट्स एंड एवरीथींग लॉट ऑफ पीपल बाय फ्रॉम मी फ्रॉम प्लांट्स एंड ऑल ते ना आमची माती बरी ना आय गेट एंग्री विथ देम आमची माती बरी ना न्ही तुवें फायंड आउट करपाक तुजे मातयेचे पीएच क्वॉन्टिटी कितें आहा पळय ती आनी तेका तूं जपान गोंयचेर मोग करतालो म्हणटा कित्याक जपान मोग करतालो न्ही जपान मोग करतालो म्हणजे कितें जालें वेन ड्युरींग द सेकंड वर्ल्ड वॉर वेन द येन वॉज ऑन द स्ट्रीट्स when they didn't have any industries, when they did have money, this mine owners, some of the mine owners, especially Salgaonkars and all, just gave them ore on their word, and it was like with a gentleman, a handshake is enough. Once they got power, once they came to that level, they did not forget Goa. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. शाळेच्या वर्गांच्या परवानगी वयल्यान दिवचले आदले आमदार नरेश सावळ आणि आपल्याचेर केल्लो आरोप दिशाभूल करपी आसा अशें आमदार दोतोर हांणी स्पश्ट करून सावळ हांणी वापरिल्ली भाशा अशोभनीय आसा. शाळेच्या नवीन वर्गांक परवानगी दिवप काय ना ते शिक्षण खात्याचेर निंबून आसा अशें दोतोर शेट्टी उलयलो. कासरपालच्या संदीपक शाळेच्या विशया वयल्यान ह्या संस्थेचे अध्यक्ष आणि दिवचलचे आदले आमदार नरेश सावळ हांणी आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटयेचेर खर टिका केल्ली. नवीन वर्गाक परवानगी दिवपाक आडमेळी हाडटात असो आरोप आमदार नरेश सावळान केल्लो. आता सावळाच्या आरोपाक आमदार चंद्रकांत शेटयेन जाप दिल्या. शाळेच्या वर्गाच्या परवानगी वयल्यान दिवचलचे आदले आमदार नरेश सावळान आपल्याचेर केल्ल्या आरोपात कांयच तथ्य ना अशें म्हणीत आमदारान स्पश्टीकरण दिले. तुमकां आनी एक गजाल सांगता की दिवचल ह्या आमच्या दिवचलेन एकच अशी बरी हायर सेकंडरी आसा आनी ती गर्दी पडटा आनी ती गर्दी जाता ती पळोवन आमी म्हटलें की आमच्या बोर्डान म्हटलें की एक लाटंबरचें हायर सेकंडरी सायन्स हायर सेकंडरी जावची म्हणून आमी डॉक्टर प्रमोद सावंता कडल्यान सायन्स स्ट्रिमीची परमिशन घेतलें. आमचे कडेन परमिशन पळय आसा परमिशन घेतलें ते परमिशन मेळटूक आनी आमी 2000 तेन्ना ते पूर्ण न्ही 2022 आमी ते सुरू करपाचे आसले. तर हेणे आमदार जातकूच पयलीं सगळें थंय एज्युकेशन डिपार्टमेंटान वचून हात पांय बरोवपाक लागलो आनी ताका परमिशन कॅन्सल करपाचें ताका दिवपाचें ना. डॉक्टर प्रमोद सावंतान आमकां सांगलें तुमकां सायन्स दिता आनी सायन्स ही स्ट्रीम एकच वचपाक फिजिकल ना ती एकच वचपाक म्हणून तेच्या बरोबर आर्ट्स जाय पडटा नाल्यार कॉमर्स जाय पडटा म्हणून आमी तेचे कडेन आर्ट्साचें परमिशन मागलेलें. तेंच्यांनी आमकां आर्ट्साचें परमिशन दिताय म्हणून सांगलें. पूण हो सत्यानाशी हो जो तयार जालो भस्मासूर आनी तेणी थंय वचून ताका सांगपाक लागलो की तूं ताका परमिशन कशें दिवना तुमी आतां वचून लक्ष मारूंक शकता. जवळ जवळ 25 ते 30 लाख रुपया मोडून आमी लॅब्स तयार केल्ले आसा. केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स सगळे तयार केल्ले आसा.
पूण ह्या नालायकान थंय वचून ते सो अश्यो बऱ्योचश्यो गजाली आसा पळय त्यो पाड घालपाचें काम करता. तुम्ही सांभाळूंक जाय म्हणजे तुम्ही पळयशात आमी सगळे जाण टीम भोवन काम करताले. आरोप हे कशें आसा डेमोक्रेसीन कोणी करूं शकता. आता तुम्ही म्हणटा जाल्यार हेंचे सगळे जे आमी आसा न्ही प्रॉपरली 7 तारीख जावन आमी तुमकां प्रेसाक आफोनूच आमी हेंचे सगळे खंडतर करतले. तरी पूण जर तुमी तो शाळेचो बी म्हटलें एक लक्षांत दवरात हांव आमदार आसा इन्फोटॅकाचो चेअरमॅन आसा. खिची आतां आमच्या गोंयांत कालच म्हाका डेटा मेळ्ळा अरावंड 85 इन्स्टिट्युशनांनी आपले इन्स्टिट्यूट सुरू जावपाक म्हणून एप्लिकेशनां दिल्या आनी तेतून म्हाजें एक आसा शिक्षा विजनी संस्थेचें एक आसा एप्लिकेशन आसा. सो त्यामुळे हे जे कोणाक दिवप ना हे सरकाराचो भाग आसा त्या डिपार्टमेंटाचो भाग आसा आनी ताचो कन्सर्न त्या मिनिस्टराचो भाग आसा कळ्ळें न्ही. आतां कशें आसता न्ही तुमी जर आतां तुमी टॉपीक काडल्यार म्हाका काल जर ज्या मनशान उलयल्या तुमकां ताची जी ती भाशा जी आसा ती खरी अनकॉन्स्टिट्युशनल अशोभनीय आसा. ती भाशाच सूट जायना कळ्ळें न्ही तुका. आनी ताचे प्रत्येक गोश्टीचे खंडर घेतला आनी कन्सर्न कशें आसा म्हजी टीम आसा जी म्हजो लिगल टीम आसा ती नोटिसीस बी ते धाडपाचें काम करतले आनी आमची जी दुसरी टीम आसा जांकां दिसला आसतली ते 8 तारखेक तुमकां आपयतले आनी प्रत्येक गोश्टीचे खंडर करतले. पण एक सांगता खंयच्या जाका एज्युकेशन मिनिस्टर ते आसूं बिचोलेने खूब जाणांनी अप्लाय केल्ली आसा. कोणाचे सुरू जावचे कोणाचे ना हे सरकाराचे कायदे आसत रूल आसत आनी कोणाक परमिशनय दिवन करून कोणाचे सुरू करूंक ना लॅब्स जाले. थोड्यांक कशें आसता प्रत्येक आपले कितें तरी अनसक्सेसफूल कोणाच्या घालपाचें आसता. तितून म्हजो हे 1% हात ना कोणी ते प्रूव करपाचें. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. लंच टायम बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सुपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय